इबावटी आमी सगळी लायक मायंडेड पंचर्स वी गॉट टुगेदर आनी एक नव्यान न्यू बॉडी फॉर्म केल्या अँड म्हाका दिसता इबावटी आमी सगळी पंचीस अँड मोस्ट ऑफ देम दे आर न्यू फेसीस आनी दे आर व्हेरी एंथुसियास्टीक काम करपाक लोकांची अँड टुगेदर युनायटेड वी वील वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर विलेज. वॉट ऑल म्हणजे कशें कितें पयलींचे प्रोजेक्ट्स जे तुवें प्रपोज घातलेले आनी आतां कशें तरेन तूं फुडें येवपाचें? See, the main issue is आमचे market, which is the main issue. So we are going to definitely हे टर्माक तर पूण आमी ते fulfill करतले at the earliest. So and secondly, we will, in fact, we all are going to stress individually betterment, like all the schemes आणि लोकां मरेन पावोवपाक. फर्स्टली थँक्यू म्हणटा म्हणजे जे सगळे पंच आशिल्ले सरपंच म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक आनी टुगेदर आमी वी कॅन वर्क फॉर द बेस्ट. प्रत्येकान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची आनी सगळी बरे भशेन करतली. सो मेन आमचे इश्यूज आसा लायक सरपंचान सांगला मार्केट आसा देन गार्बेजीचो इश्यू आसा. सो वी वील वर्क टुगेदर अँड वी वील मेक शुअर लायक 5 टर्म्स वी वील नॉट लेट इट गो इन वेन. वी वील डू आवर बेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ